पल्लेश कावस आणि हांव ब्लॉक टेक्नॉलॉजी मॅनेजर म्हणून फोंडा झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसान काम करता. सो आयज हांगा तुमी ट्रेनिंग प्रोग्राम पळयत आसा ती कोकोनट क्लायंबिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम किंवा आमचं टायटल आसा त्या प्रमाणे आमी म्हणटा फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री, म्हणजे आमचे झाडाचे कोकोनट माड आसा तेजे मित्र. सो असो आमचो तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आमी ऑर्गनायज केला. सो हो ट्रेनिंग प्रोग्राम आसा तो आमचो आत्मा साउथ आणि झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस फोंडा आणि आमचे कोडार फार्म आसा, सो तेंच्यांनी कोलॅबरेट करून केला. आणि हे फंडींग जे आसा ते आमकां सगळे कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्ड आसा तेंच्या मार्फत जाल्लेले आसा. आणि टोटल आमचे कडेन 20 पार्टिसिपंट्स आतां आसा. सो तांकां आमी कंटिन्यू 6 डेजचो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिता. सो तितून तांकां टोटल क्लायंबिंग, मागीर तेजे पेस्ट एंड डिसीज मॅनेजमेंट कशें करप, मागीर तेजे न्यूट्रियन मॅनेजमेंट कशें करप आनी एक्चुअल प्रॅक्टिकल तांकां आमी सगळें शिकयता. सो ते करून तांकां एक प्रोफेशन, एक स्मॉल स्केल प्रोफेशनल तेंच्यांनी किंवा ग्रूप फॉर्मेशन करून तेंच्यांनी फुडें सरचें. सो असो एक आमचो प्रयत्न आसा. आणि सध्या तुम्ही पळयता की पाडेली मेळपाचो म्हटल्यार एक व्हडलो एक आमच्या कडेन हें आसा, प्रॉब्लेम आसा. सो खंयसर वयता तो पाडेली झोप करून मेळना. सो आमचो एक हें आसा की सगळे आमचे जे फार्मर्स आसा किंवा बाकीचे जे लोक आसा तांकां आमी ट्रेन करून एक तेंचो ग्रूप बी फॉर्म करून तांकां फुडें आमी सरचे आमी प्रयत्न करता. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तांकां क्रिएट करपाचे आमी प्रयत्न करता.